आज हो आमचो जो इश्यू जावन आसा म्हळ्यार कन्सर्नींग BPS क्लब. आतां BPS क्लब सगळ्या खबर आसा, जस्ट लायक BPS क्लब इवन MCC क्लब जो आसा, MCC ग्रावंड जो आसा, हे सगळ्या आख्या मडगांवकारांक जगभर खबर आसा की हाका मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक नातें आसा. ते ओरिजिनल ओनरशीप म्युनिसिपालिटीचे म्हण कितलेशे आमचे सिनियर लोक अजून पासून सांगतात. आज कितें जाल्लें आसा की BPS क्लब आतां न्यू प्रेजिडेंट एलेक्ट जाल्लो आसा. तांणी एक एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा बिफोर द इन्स्पेक्टर ऑफ लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स. एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा की ओनरशीप जे रिकॉर्ड्स आहा, सर्वे रिकॉर्ड्स जे आसा ते BPS क्लबा नांवान कन्फर्म करचे म्हण. आनी डॉक्युमेंट्स कितें ताका डॉक्युमेंट्स लायतात की हें कितें म्हणटा तें गॅझेट 1952 एक कितें गॅझेट लायला की त्या टायमार तांकां तो हँड ओवर केल्लो. आनी बेस्ड ऑन दॅट एप्लिकेशन आनी जे डॉक्युमेंट लायल्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाकूय बी पार्टी केल्ली आहा तातूंत आनी हियरींग दवरला ऑन 11th May. आतां आमकां जाण जावपा जाय की हें कशे भाशेन हें इतलो प्रायम लँड आसा तो ट्रान्सफर करपाक शकतलो ते बेस्ड ऑन द गॅझेट. कित्याक जेन्ना इवन सपोज गव्हर्मेंटान एक लँड दिल्लो आसा जाल्यार एक नोटिफिकेशनाचें लँड ओनरशीप जायना. ते ग्रांट आसता ऑर म्युनिसिपल कावन्सिलार रेजोल्युशन केन्ना गेल्लें आसता तें जाय आसता. जायते भाशेन डॉक्युमेंट्स आसता. आनी त्या कारणाक लागून आमी डिसायड केल्लें आहा की आमी ह्या केसी भितर इंटरवेनर जावचे म्हण. आनी त्या प्रमाणे आमी हांवें एक एप्लिकेशनूय फायल केल्लें आसा की आमकां इम्प्लीड करचें म्हण ह्या मॅटरा भितर आमी इंटरवेन जावपाक सोदता म्हणून. आनी कित्याक म्हणल्यार कित्याक मेन म्हणलें जाल्यार आतां सगळें खबर आहा BPS क्लब जावं हे क्लब जे आसा ते कितलेशे कमर्शियल एक्टिविटी करतात. आनीक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक तरी कांय ₹1 मेळना तितून दोनूय लुगारांतल्यान. आनी जेन्ना हे लँड आज ट्रान्सफर करपाक एक मागतात, कन्फर्मेशन करपाक मागता आपल्या नांवान, आनी तें जाल्यार वीथ वन डॉक्युमेंट की हँड ओवर केल्लो म्हण गव्हर्मेंटान. सो हेजेर पयलीं सद्या सिद्ध जाता हो एक टायमार गव्हर्मेंटाचो लँड आशिल्लो. समजा हे दीस इज क्लियर कट. म्युनिसिपालिटी तो रिकॉर्ड सोदपाक गेलो जाल्यार लोकांक घाम येता की तो फायलूच मेळना, दोनूय फायल मेळना सांगपाक म्हळ्यार. कशे भाशेन डिसअपियर जाता कित्याक एक टायमार आसलो फायल आतां ना जाता. सो हितून कितें तरी फाटल्यान जायत शिजता अशें आमकां दिसून येता. आनी एक इंट्रस्टींग हें म्हणल्यार कितें, जो एप्लिकंट आसा योगीराज दिगंबर कामत हो प्रेजिडेंट BPS क्लबाचो, हाणें एप्लिकेशन घातला आनी एड्रेस सांद्रीत हॉटेल म्हणटा, आय मीन सांद्रीत एपार्टमेंट्स एड्रेस दिला. समजला 401/1 सांद्रीत एपार्टमेंट, सावजाद रोड, मालबाट, मारगांव, गोवा. आमी जाणा ते प्रमाणे BPSचे रेजिस्टर्ड एड्रेस आहा BPS क्लब. समजा हे एड्रेसूय केन्ना चेंज जालें तें आमकां खबर ना. सो हितून आमकां आनी तितलें सस्पिशियस जाता कित्याक जेन्ना आमकां खबर आसा इतलें जे रियल एस्टेट मडगांव जाता, व्हडले प्रोजेक्ट जे आसा, कोणाचे कितले सुमार हात सगळ्या हातून आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, मडगांवकारांकूय खबर आसा. आनी फाल्यां हे BPS क्लबाकूय खंय तरी रियल एस्टेट एंगल लागचें न्ही, समजला, आनीक मिसयूज जावचो न्ही. ह्या खातीर आमकां चड इम्पॉर्टंट, प्रत्येक मडगांवकारांक चड इम्पॉर्टंट आसा की BPS क्लब ह्या हेजेर ओनरशिपाचेर इल्लें लक्ष दवरचें. कित्याक आमी पयलें आसा गार्डन आसत सुद्दां स्ट्रक्चर बांदता आनी तितून रेस्टॉरंट दाखयतात, पार्किंग लॉट काडपाक सोदतात तितूंकूय रेस्टॉरंट दाखयतात. आनी रेस्टॉरंट सपोज ते घालूंक मेळना जाल्यार ते प्रोजेक्टूच पाड पडटा. सो हे कोण भायले जे रेस्टॉरंट चलोवपाक सोदता ते, आनी कोण हेंकां असले प्रमोट करपाक सोदता, हें सगळें मडगांवाक एक व्हड प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा. आनी त्या टायमार हे BPS क्लबाचो जेन्ना हो इश्यू येयल्लो आसा, हे आमी मडगांवकारां कडेन मागता हाजेर लक्ष दवरात. तुमी जाय जाल्यार इंटरवेनर जावा हांगा, कित्याक फायनली इट इज द लिंक्स शो कळना. हेजे मुखार डॉक्युमेंट्स मुखार येतकीर कळटलें एक्चुअल कोण ओनर आनी कितें तें. पूण आजच्या दिसा प्रत्येक मडगांवकारां हें जाण जावपाक जाय की BPS लँड ओनरशीप कोणाची ती. कित्याक आमी हेंवूय पळयतात मेंबरशीप सुद्दां जेन्ना सपोज कोण जावपाक सोदतात जाल्यार 2 लाख 5 लाख अशें पेट्रन मेंबरशीप 5 लाख, कॉर्पोरेट मेंबरशीप 5 लाख, लायफ मेंबर सपोज जाता जाल्यार 2 लाख. म्हणजे हें कोणाक परवडटा. प्लस 18% GST हे कॉमन मॅनाक कोताय ना ह्या मेंबरशिपाचें. सो हें वयतरी एलायट ग्रुपाक हें जाल्लें आसा. म्हाका कितल्या जाणांनी सांगलाय बी बाबा तूं बेश्टो आननेसली हे व्हड मनीस मेंबर आसा 1200 1250 सुमार मेंबर आसा मोठे सामको, ते सगळे तुजेर एगेन्स्ट जातले. आमकां प्रॉब्लम ना एज लॉंग एज
हे सत कितें आहा तें मुखार येयलात बरो हितून हेंवूय जाता की मेंबर्स शूड बी इंडियन नॅशनल कितलेशे इंडियन नॅशनल नांवूय बी आमकां मेंबर्सूच सांगतात समजलां हे सगळें आतां उगड्यार येवपा जाय अशें दिसता म्हाका आनी मोर पर्टिक्युलरली द लँड ओनरशीप कोणाचें आनी कोणाक दिवपाक शकता वो शकना हें उगड्यार येवपाकूच जाय आजच्या दिसा अशी कितें मेंबर आसा सगळे बरे डिग्री रेप्युटेड सगळे आनी सगळे वळखीचेच तांचे कडेन आमकां वायटपणां करपाची म्हणजे कितें हेजो पळय मेन हेतू कितें आसा इलेक्शन आतां मेन इलेक्शन आसा न्ही एक वर्सान तर ते आतां लागींचे लागीं ह्यो असल्यो सगळ्यो चळवळ चलोवपाच्यो कितें तरी अशें घडोवन हाडपाचें मागीर 6व्या बाबान बोळा करपाचो आनी मागीर लोकांक ताचे प्रती वायट करपाचें आतां ते सगळे BPS क्लबाचे मेंबर वायट जातले अशें ताका दिसता पूण कोण वायट जावपा ना सगळ्यांचें आमकां हें आसा पूण मडगांवकारांक सगळ्या मडगांवकारांक हो सुचोवपाक सोदता की आपूण कितें तरी करपाक सोदता आनी हो येवन बॉम्ब मारता आनी सगळे पाड घालता पूण तशें न्ही कितें करता तें न्ही अक्लेन कर लोकांक सगळ्यांक खबर आसा कितें चल्लां मडगांवान तें कांय सांगपाची गरज ना आनी हे इलेक्शना टायमार असली जर तुका दुर्बुद्धी येता आनी तुका दिसता की लोक पिशे आनी लोक खरें समजतले म्हणून चिंतू नाका तें तूं सॉरी देव बरें करूं